दोट्टी नागरिकत्व म्हळ्यार ड्युअल सिटीजनशीप विशयाचेर सरकारान खर भूमिका घेतिल्ल्यान गोंयच्या जाणी भारतीय नागरिकत्वा वांगडा पुर्तुगेज नागरिकत्व घेतला ते सगळे त्रासात पडपाची शक्यताय आसा। कारण असल्या नागरिकांची चौकशी करून तांचो अहवाल सादर करपाचो खर आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयान दिला। हे विशीं आनीक काय माहिती जाणून घेवया। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। उत्तर आनी दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यांक गोंयांतल्या दोट्टी नागरिकत्वाच्या प्रकरणांत मेळिल्ल्या अर्ज आनी हरकतींची चौकशी करपाचो अधिकार दिला। केंद्रीय गृह मंत्रालयान हालींच हे विशीं आदेश जारी केला। ते प्रमाण जिल्लो अधिकाऱ्यांक चौकशी करून केंद्राक शिफारस करची पडटा। फुडले 2 वर्सां खातीर हो आदेश चालीक लायला। नागरिकत्व कायदो 1955च्या कलम 16 प्रमाण उत्तर गोंय आनी जिल्लो अधिकाऱ्यांनी गोंय राज्यांतल्या रहिवाशांची दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व मेळिल्ल्या प्रकरणाची चौकशी करची अशें आदेशांत म्हटलां। नागरिकत्व नेम 2009चे तरतुदी प्रमाण तांणी ही चौकशी नितळ आनी पारदर्शक पद्दतीन करची पडटली। चौकशे उपरांत जिल्लो अधिकारी दरेका प्रकरणाची म्हायती दितले आनी राज्य सरकारा वरवीं केंद्र सरकाराक शिफारस करतले। भारतीय कायद्या प्रमाण दोट्टी नागरिकत्व मान्य करप शक्य ना। राज्यांतल्या कांय व्यक्तींक भारता वांगडाच पोर्तुगालाचें नागरिकत्व आसा अश्यो कागाळी आयल्या। हे विशीं कांय समाजसेवकांनी पुलीस स्टेशनांत कागाळ केल्ली। सरकारी अधिकारी, राजकारणी, पुलीस अधिकारी आनी हेर म्हत्वाच्या व्यक्तींचेर दोट्टी नागरिकत्व आशिल्ल्याचो आरोप केल्लो। हेच फाटभुंयेर केंद्रीय गृह खात्यान हाचे पयलीं दोनूय जिल्लो अधिकाऱ्यांक हे सत्यापीत करपाचो आदेश दिल्लो। हे प्रमाण कागाळीची सुनावणी दोनूय पक्षां मुखार जाता। कागाळ खरी दिसल्यार अहवाल तयार करून राज्य सरकाराक धाडटात। हाचे उपरांत निमाणो अहवाल मान्यताय घेवन केंद्रीय गृह मंत्रालयाक धाडटात। तर अशाच बातम्या खातीर भांगरभूंयक फेसबुक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात। तशेंच यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bhangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।